ज्या बुतखामाचेर गेली अनेक वर्सां लोक लढटा आनी तो बुतखाम पठार सांबाळून दवरपा खातीर लोक झगडटा. तर मेन इंटेन्शन त्या बुतखाम पठाराचें कितें आसा तर त्या बुतखाम पठाराच्या चारूय सायडीनी 5 गांव आसात. खांडेकरचो गांव आसा, मागीर गागुर्मे गांव आसा, वेरे गांव आसा, केरी आनी पुरयो ह्या 5 गांवांचो मेळून हो बुतखाम पठार सरावंडींग आसा. आनी ह्या 4-5 गांवांनी मोठ्या प्रमाणात शेतां आसा, भाटां आसा आनी कुळागरां आसा. आनी शेतां, भाटां, कुळागरां म्हटल्यार म्हणटकीर ताका उदकाचो सोर्सीस जाय आनी उदकाचो सोर्स जो आसा तो बुतखाम पठाराचेर आसा. म्हणून आमगेल्या जाणटेल्यांनी तो बुतखाम पठार राखून दवरपाक जाय म्हणून थंय 12 ठेवणां घालून दवरलेलीं आसा. ह्या लोकांचें कितें म्हणणें आसा की ही जर जमीन जर नश्ट जाली किंवा प्रॉब्लेम किंवा इंडस्ट्री समज आयली आनी केमिकल पोल्युटेड जाली जाल्यार आमचे सरावंडींग इफेक्ट जातलो. आमचो जो बुतखाम पठार आसा एक म्हणजे हो पठार आत्ताच रामकृष्णान सांगलेल्या प्रमाणे एनवायरमेंटल सेन्सिटिव्ह झोन आसा, म्हणजे तो इको सेन्सिटिव्ह झोन. थंय बायोडायवर्सिटी म्हणजे तरेतरेची जनावरां म्हणजे अशें सुद्दां आमकां म्हणजे आयकलां, म्हणजे आमच्या जाणट्यांनी सुद्दां आमकां सांगून दवरलें पट्टेरी वाघ सुद्दां थंय आसा. आमचें म्हणणें कितें आसा खंयचोय प्रोजेक्ट आतां प्रत्येक गोंयच्या गांवांत आज गरज आसा की जमीन सांबाळपाची. प्रत्येक पठार आसा जावं आमचे दोंगर आसा ते सांबाळून दवरपाचे, ते आज जायना. हें आमकां सीएमाक ह्या प्रेसांतल्यान एकूच सांगूंक जाय की सध्या तुमी जे कितें म्हटलां हरीत प्रकल्प हे नांव आसता, ग्रीन ग्रीन म्हणून आज सगळें गोंय रेड जावन ब्लॅक जाल्लें आसा. तेन्ना प्लीज आमची रिक्वेस्ट आसा तुमकां की तुमी गांवच्या लोकांक कन्सिडर केले शिवाय खंयचेच निर्णय तुमी घेवं नाका. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा नायलॉन 6 बलिदान दिवपी आमचे तरुण आसा. SC वेळारूय सगळे बलिदान दिवपाक तयार जाल्ले. तेन्ना आमी हुतात्म्याची आमचो गांव आसा, सीएमान माननीय मुख्यमंत्र्यान हेची दखल घेवची आनी हो जो कितें तेंच्यांनी विचार आसा तो मातसो स्थगीत दवरून उलोवणी करून मागीर तेजेर निर्णय घेवचो. इतलेच आमची मागणी आसा.